सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता एंटनी आनी अमेलिया कारवालो. आयज आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया, तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. दुसऱ्या इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या प्लांतिला रेजिना कुतिनो हेच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया साशा द गामा. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ताचेय पासत मागुया. दाम्यांव आनीक रुबी रॉड्रिगीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालून तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. नवो पादवीगार आयज हँड ओवर करपाक आयज येतलो. खेरीत भाशेन मागुया नवो पादवीगार फादर कामिलो डायस ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक ताचो वावर सुफळ करूंक ताचे पासत मागुया. सर्वान कारापूर हांगासरल्या लोकां पासत तांचें जैत तांचें अस्तित्व सांबाळपाक जावंक तांचे पासत ह्या मिसान मागुया. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आमी पास्कांचो काळ संपयत येता त्या इतराक पवित्र आत्म्याची परब आमी कोत्तल्या आनी हो काळ पास्कांचो आमी संपयतल्या. जेन्ना पास्कांचो काळ संपत येता तेन्ना पावलू दर इतिहासांत आदिवस कोत्ता लोकांक आनीक तांकां देवाच्या हातांत घालता आनीक राखात हो इंड जेजूचा क्रिस्त ताचो इंड आपणें तुमचे मदें घडोवन दवरला, ताका राखात आनी सांबाळात. जेजूय तसोच युनिटी प्रेयर मोर्च्या देख एकवटाचे मागणी कोता बापाक. सासेडॉटल प्रेयर म्हणटा ताका आमी यादनीकपणाची मागणी. आनी ह्या मागण्यांत तोय तेंच मागता, म्हजो वेळ पावलो वचपाचो बापाशी. हे म्हज्या भोव करून 12 जाणांक 11 जाणांक राख आनी सांबाळ आनीक सदांच विस्वाशी रावपाक जें उतर देवाक दिलां तांकां शिकोय विस्वाशी रावपाक. म्हणटा दोगूय मागणी कोत्तात. पावलू मागणी कोत्ता तो इतिहासांत आनी जेजू मागणी कोत्ता शिव वर्तमानांत. आमी आमची वस्तू आमी सुरू केल्यात तितल्यान काबार जावंक ना. आमी दुसऱ्याच्या हातांत भुरग्यांच्या हातांत दिता तेन्ना, आमच्या सक्सेसराच्या हातांत दिता तेन्ना आमी तांकां सांगता अमकें हांवें केलें तें मातशें चालू दवर, तें मातशें पिड्यार जावपाक दिनाका. जशें आयज आमचो पाद्रीगार नवो येता, जायत्यो हे पाद्रीगारान वस्तू सुरू केल्ल्यो आहात आनी तोय सांगतलो अमकें हांवें सुरू केलां तें राख आनी सांबाळ. सगळीं बरोबर म्हणुया.
सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भरिंदो म्हजो गिन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट धारून बरें सोडून हांवें जायती पातकार केले. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या परमेश्वर भाग्यो सदांच संकवा मरे सगळ्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भरिंदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. काकूट सरा देवा पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले पयसबेक सगळे काळजां तुजी भक्ती करूंक आनी एका मनान जिवंक बलेपणान कुरपा दी म्हूण आमी मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणांच्या सासणां. दोरदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक म्हटलें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात, तर तुमचे विशीं आनी आख्ख्या इंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मदें दारूण लांडगे उपरासतले आनी ते इंडाची दया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसाक ओडून व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी दुखां व्हरून हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबोनासतना दीस रात तुमकां जोण एकल्याक शिडकायल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी तांचे कुरपेचें उतर आपणाक आसलेले पदवेन तुमकां बांदून हाडूंक म्हूण आनी सगळे पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवं म्हूण मागता. हांवें कोणाच्याच रुप्याची, भांगराची वो नेसनाची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजे आनी म्हज्या बाराबोरच्याचे उदार पोसण हांवें जोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्यां कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडगास धरून कोश्ट करून असंख्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुखांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गळ्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताच्या तोंडार नदल घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्लें. तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. देवाचें उतर हे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. पोतून म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. खोळीत कर देवा तुजें बोळ खोळीत कर. जेरुजाल्या वयर बांदलोले तुजें मंदिरांत हांव आमचे खातीर दाखयल्ल्या देवा तुजें बोळ खोळीत कर. दोन करबार घेवन तुजे विशीं येतले राजा. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या नांवाक गायन करात. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. मळबार पुर्विल्या मळबार गाडयेर बसून तो बोवडी मारता. आपलो ताळो गोडगोड कसोच गाजयता. चलात तर
देवाचें बळ ओळखून घेयात. साबाब पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. इस्रायलाचेर पोरजोळटा ताची मोहिमा, कुरपेचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब बेआस दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरचेक बळ आनी सकोत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. साबाब पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सुम्या तुजें उतर सोद. स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोली कर. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. जुआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गार लावन जेजून म्हळें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी आत्म्या वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजें नांवी सांबाळ. तांचे सांगाते आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवान हांव सांबाळ करतालो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंटोन जावंक जाय आसलें ताका एकल्यारूच भायर रावन तांचो भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सशी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां सुपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयतां. हांवें तांकां जें उतर दिलें आनी असो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचें न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्ट्यांचे हातांतले तांकां राख म्हूण मागतां. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचें न्हय. स्वता वरी तांकां संस्कारले कर. तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशें हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात. आनी ते स्वता वरी संस्कारले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाका संस्कारतां. क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जशें सुरवातेक सांगलां, ही दोनी वाचपां काबार जातलीं जे दिसा सोनवार येता. दौलतो इतिहास आनी जुवांचें शिव वर्तमान. आनीक पास्कांचो काळ काबार जातलो. आनी मुखेली म्हणटा ते भाशेन हे निमणे दिसांनी बागेंत पावलो आनी बार्नाबास दौलतो इतिहासांत हेरांची खबर करिना, पूण मिस्योनार भोंवड्यो पावलून केल्यो त्यो. कसले कश्ट कारून फातर घेवन मार घेवन देवाचें उतर परगोडपाचें बंद जावंक ना. आनी आयज आमी जेजूचें पळयता. इट इज कॉल्ड सॅसर्डोटल प्रेयर. याज्ञीकपणाचें मागणें. मरच्या आदीं याज्ञीकपणाचें मागणें करता. आनी त्या याज्ञीकपणाच्या मागण्यांत म्हणटा, हांव बाप आनी पूत पवित्र आत्मो एक, तशी ताका एकठांय सांबाळ, एकवटान सांबाळ. हांवें तांकां राखल्याय आनी सांबाळले.
तांकां कितें शिकोवंक जाय तें शिकयलां. म्हणटूच संवसार येतलो आनी जसो म्हाका जळ्ळा ते भाशेन तांकांय जळटलो. पूण तांकां विस्वाशी सांबाळ. हें राज जें हांवें परगटलां तें तांच्या हातांत घातलां. तांणी भियेनासतना परगटूंक पवित्र आत्म्यान तांकां बोर. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारले कोर. तुजें उतर सत. जशें तें म्हाका संवसारांत पाठयलें तशें हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात. आनी ते स्वता वरवीं संस्कारले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. हें आमचें जेन्ना आमी वडील आहात म्हणटच वडिलांचें हें मागणें जावंक जाय. जेन्ना एक सुवात आमी सोडटा आनी दुसरे कडेन वेता, हें हांवें काम सुरू केलां. हें काम बऱ्या पासत आनी देवाच्या हातांत घालता बायसोच्या आदीं. पावलूय तशेंच बिणांत बांदूं. देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी नेगल्यात तर तुमचे विशीं आख्या इंडाचे विशीं तुमी जागृत राहात. म्हणटच पावलू उपरांत फुडारी नेमले, पाद्री जावं हे बोकरून पाद्री ताणें नेमले, संस्कारले बेगून पावलून राखण करपाक इंडाची. हांव वेतोच तुमचे मदें दारून लांगडे उपरासतले आनी इंडाची दया करचे. पूण हांव बरें जाणां डिविजन समजिलो. आमी जाणां डिवायड एंड रूल. ब्रिटीश म्हणल्या भाशेन तांची म्हणटा ते भाशेन हें ब्रिटिशान हाडलें डिवायड एंड रूल. आनी आतां गोंयांत तें चलता बिणांत बांद. आरजी पार्टी पळयता तुमी हेसान डिवायड एंड रूल. दुसरे पार्टी कोण तितून म्हळ्यार फूट घालता डिवायड एंड रूल. खंय पावले खंय ना, कितें हाडलें कांय ना. शेवट निसंटन. हेच भाशेन बागेन पावलो म्हणटा जायते जाण येतले चालाक उलयतले, म्हज्यान चालाक उलयतले. पावलो उलोवपाक तितलो हुशार नासलो पूण बरोवपाक हुशार आसलो. बिणांत बाग आपोलो हुशार आसलो उलोवपाक. उतरां ताची हुशार. पावलोची तितली हुशार न्हय पूण बरोवपाक ताची हुशार. आनी पावलो म्हणटा म्हज्यान हुशार जातले उलोवपी आनी तुमकां बलयतले. त्या पासत हांव तुमकां देवाच्या हातांत सोडटां. आपणें फाटल्यान सिसांक ओडून व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचे भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत राहात आनी दुकां वारोवन हांवें 3 वर्सां पर्यंत तामणासरां दीस रात तुमकां जोणे एकल्याक शिटकायल्यात. देवाच्या हातांत तुमकां घालता. आतां कृपेचें उतर आपणाक आसले पदवेन तुमकां बांदून हाडून म्हूण हांव सगळे पवित्र केल्ल्या बराबर तुमकां तुमच्यान दायज दिवं म्हूण मागतां. हांवें कोणाचेच रुपयाची भांगाराची आनी नेसनाची आशा धरूंक ना. ह्या हातांनी वार करून म्हजे आनी म्हजे बराबरचें उदार पासण हांवें जोडलां म्हूण हांव तुमकां माही दितां. वावर केला हांवें. कसलो वावर केलो ताणें, कसलें काम करतालो तो. देवाचें उतर परगडटालो आनी ह्या वेळार काम करतालो. कसलें काम करतालो. पावलून कसलें काम केलें. तोंबू बांदतालो. आदीं घरां नासलीं, तेंच तोंबू बांदतालो आनी विकतालो. आनी तोंबू बांदून आपणाचें पोट भरतालो आनी आपणाचें बाराबरच्यांचें पोट भरतालो. हांवें कोणाचे पयशांची रुपयाची कोणाची आशा करूंक ना. देव म्हणटा घेतले बरो दिल्ल्यार अदीक बरें. हो प्रिंसिपल ताणें सांबाळ्ळो. दिवप अदीक बरें, घेवपा परस दिवप अदीक बरें. हे भाशेन हांवें हे तोंबू बांदून पोट भरलें आनी म्हजे बाराबरच्यांचें पोट भरलें अशें आमकां सांगता. दुसऱ्या कडचें घेवचे परस दुसऱ्याक दिवप अदीक व्हड बाग. हें सुम्या जेजूच्या काश्या उतरांचो उगडास धरून कोश करून असो आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां.
असले उलयले उपरांत तांचे बराबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकानी रडूंक लागले आनी पावलूचे गोड्याक वेंग मारून ताचो उमांग घेतलो. ते आनी केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण तांकां सांगलें. ताका ओड कोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक येयले. पावलो भायर सरलो. थंयसरसून जेरुजाल्याक येतलो आनी जेरुजाल्याकतान रोमाक वेतलो आनी भोणकोणीत सांगता म्हाका कांय रावना, फकत रावता म्हाका भोणकोण मरचे आदी. Then area C42, page number 46. C42. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार दिवपाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी पयलीं आमच्या नक्केक वीस सर्वेस्पोर मानून सर्वेस्परा तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवेंच आपले योन आमी तुका समर्पिता. ते तूं मानून घे. तुका फावसली सेवा करूंक आमी समोरमता. तेच परी गुटां वरवीं ते सुरवणींतल्यान आमी जोडिल्लें पवित्रपण दयाळपणान संपूर्ण एक पावल म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्य आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी शासनाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर काळी आमी तुका सोडटा. आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे जिवंतपणा उपरांत तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून स्वर्गार व्हेलो. आनी अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांचे संतोशाचे नादार सगलो लोक सगलो संवसार आसता ताचे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवतां दोलबार तुका वाखाणणेचीं गीत सांगातान तामोन आसतना गायतात. पवित्र 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 घराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भराचो भगवान, होसाना होसोनी, सर्वेस्पराचे होसाना होसोनी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. देखून दोळा परीच्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी रोग. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशींत पराधीन जालो तेन्ना
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो म्हणलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. पेशपरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सोडणारा तुझ्या कुसा आनी प्रभूच्या उत्पळावरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची कबूल कर. देखून सर्वेस्परा आस्मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सूर मान महिमा तुका सासनांच्या सासनांक एकवटान आसल्यार आमचे मागणें आमचो वावर फुडें वेता. पूण फुटी पडली म्हणटच वावर आमचो साफर जाता, फुडें वचना. आनी दोगांयनी मागणें केलें हांकां एकवटान सांबाळ. पावलून मागणें केलें जे फुडारी हांवें नेमल्यात आनी लोकांक एकवटान सांबाळ. जेजू मागणें कोत्ता हांकां एकवटान सांबाळ म्हणटच वावर फुडें वचूंक जाय. जें 2000 वर्सां आदीं सुरू केल्लें तें फुडें वचता आनी आमी आसतना आनी आमच्या उपरांतूय फुडें वचूंक जाय. तर एकूट सांबाळपाक, आपलेपणां पयस करपाक हें देणें मागून सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राता तशी संवसारांत जावं. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दयाकळ जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवाशान अवतरिकतले आमकां उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. सुमेश क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूं तिका एकवडान सांबाळ.
जो शेत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक स्म्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यासोबत एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संस्काराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संस्काराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संस्काराचे पाप खातीर आमकां शांती दिवं. पळयात इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटात. शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुन्याक तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण हें उदक पळय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दी. गायन घेऊया R10 पेज नंबर 179 R10. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu Mashiach, Hashemona, Please Moshe Jesu Mashiach, Zawsze Yahweh, Lisa Lisa, Kina Kina, Kadipo, Modachi, Moja Modachi Dadana. Jesu Mashiach, Hashem Yahweh, Uloi Dada, Dada. Jesu Mashiach, Hashem Ona, Es Mochi Brahma, Karis Mochi, Leur Mochi, Moja Moka, Deva Kadi. Doshi, Sona Moji, Sorga Gersuya Kade, Jesu Bashi, Hashi Yahweh, Uloi Dada, Aukana, Jesu Bashi, Hashi Mona, Es Moji D25. Kristaच्या आत्म्यान म्हाका पवित कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर. क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोरचें. पवित कोश्टानो म्हाका गोड करत. तूं बरें जेजू जितान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो सोडून कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगाती तुका वागणच्या.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवीक संस्कारांत वांटो घेवन तुजी कृपा आमचे थंय सदांच वाडत वचूं आनी आपले शक्तीन आमकां नितळ करूं. येदें व्हडतें देणें जोडूंक तांबनासणां पुर्ती करूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचात मीस संपलें. देवाचे वडोदकार. आयज सांजे 16:30 एडोरेशन आहा वांटो घेवपाक जाता ते भाशेन येवचें. सासू आदाराचे माये पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक आनी प्रार्थना तुका आनी तुजे सगळो म्हजो दिसता. एकाकुलीचे मय सुरे कुर्मोचे हांव कोटा सगळ्यांनी तुका वाचले. आसल्या आनी बरोवश्या पातक्याच्या सातो म्हजो आसलो आनी म्हजो बरो आसलो. पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या उगवून तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आमकां देवा दिता. दिलो दिवून म्हाका ताच्या खातीर हो विस्वास तुजे कांय तुजो सोत म्हणटा म्हज्या सासणाच्या साहसांची कोटा जायते पावटी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणा म्हाका मजत दिली जो हांवें म्हजे तुका केल्या. तुजेर पातून पूण येता पातकाचे तळी तुजो आदार मागोना जायत आनी इबाडीक म्हूण म्हजो आत्मो वतो वता जो मारता तुजे ताय. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन केन्ना म्हाका मेळोंक ओदी करून एमकोणाच्या सत्याच्या वेळार सदां तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. सासू आदाराचे हांवें सांडू म्हज्या देवा. आमेन. सासूत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासत विरोधी कर. मध्ये कृपेमध्ये सर्वेस्पोर श्रेमध्ये सदोय आनी सदोय जावं जेजू भाग्यवती देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर. आतांच्या मरणाच्या वेळार सासू आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासत विनंती कर. नोमान मध्ये कृपेमध्ये सर्वेस्पोर हृदय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय सोंपू जेजू. भाग्यवती माय देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर. आतांच्या मरणाच्या वेळार सासूत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर. नोमान मध्ये कृपेमध्ये सर्वेस्पोर हृदय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय सोंपू जेजू. भाग्यवती माय देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर. आतांच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती मारे मजत कोत वस्कोत काळजाच्या महाकुर्जी पासून जा शरातीन देवाच्या मुंड्याऱ्यांची विनोद कोर सगळे देवाक सोडिल्ल्या वस्त्यांपासत पाव कोर तुजो आदार सगळ्यांक मागता. तुजो सासणाचो आदार तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आदार दिनात घरचो दुखी कोती. एसमेर दिसता ते आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच आदार दिवंक ज्या जपाचेर उपकार आमी मान दिता मागता तुजे लागीं आमकां फाव जावं मान पडत जाला शिरो भोगूंक पावं सदां काळ फड सोडींचो तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमचो आदार सुम्याच्या नांवार ताणें सोर आनी संवसार रचला.
सुमी आमची मागणी ऐक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पाव सुमी आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्यान सोय प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या चाकरांक फावक सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदभूत आदारांत बागूंक सदांच आमकां मेरेच्या ती निवारूंक आनी काळाच्या कोंतींतली आमी भोगूंक पावूं सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सुमेज क्रिस्त तुमचे मदें आसून तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान जतन करूंक तुमचेर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्याचे संगाती जियेता राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक 6,000 मायचे मागण्या वरीं सदां देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर दिवं आनी सदां काल तोगूं आमेन. Evangelia, T26, page number 215, T26.